आमच्या तिसऱ्या दिसाचो विशय गोरेब्यांत सोंसणीकाय आनी तीरपण बांदूंक. आयज काल गोरेब्यांत ल्हान ल्हान चिजिलांक लागून वस्तूंक लागून दोशी जाल्ले आसात. आयज आमी कितें भाशेन नियाळ करुया. आपूण चिंता ते भाशेन दुसरो घोडे चिंतिना, पूण दोगांयची मनां एक करून एकामेकाक आमी समजूंक आनी एकामेकाक आमी उतर दिल्ले लग्नीक दिसा तेंच स्थिरपणान आमी जिवंक आनी आमच्या भुरग्यांक आमी हे भाशेन बरें उदाहरण दिवंक. ह्या मिसाची इंतेसवा दिनवासनेचे मीस बेटोयता एली पेरेरा नावेली लोग्ना दिसा देवाचे बेसांव मागूंक बेटोयतात मिलाग्रिना आनी रुबी मास्करेनस नुवेंतान एडलाची बोरी बोलाकी मागूंक बेटोयता एश्रीड गोम्स सान स्टीव. याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळीं उबी रावन सुरवातेचें गीत गावया. Paular pau, marok watu soluya, deva doshon gebum Jerusalem kia. Jerusalem shor, deva vostiche, taka sami tor, merok was pache. Jerusalem shor,
Deva vosteče, taka sami toj menuk was pace, paular pau, marun waktu solo ya, Deva doshon gevum Jerusalem ya. Paular pau, marun waktu solo ya, Deva doshon gevum Jerusalem ya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, सगळ्यांक तुमकां मान्यवंत आग्नेलाक संताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाचो विशय गोराब्यान सोंसणिकाय आनी तीरपण. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मान्यवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताची आसणे अणभवूंक आमकां नामुणो. आमच्या गोराब्यांनी एकामेकाचें सोंसूंक आनी तीर रावंक देवाची कृपा मागुया. आमच्या पातकांचो उगडास करुया. देवा लागीं आमकां भोगसूंक आनीक हे मिसांत वांटो घेवंक फावो असली कोर म्हूण देवा लागीं आमी प्रार्थुया. सगळीं बाराबोन म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवंत सदांच आंकवार मारीक, सगळ्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Soumya kaglutkur, soumya kaglutkur, soumya kaglutkur. Krista kaglutkur, Krista kaglutkur, Krista kaglutkur. Soumya kaglutkur, soumya kaglutkur, soumya kaglutkur. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, आमच्या कोणवाल्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कोर. अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आळकोळ नासतना खुशाल मोनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयून पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयली चिटी वेले वाचप.
भाव भयणांनो, मोग म्हटल्यार सोंसणीकाय आनी दया. मोग वसता तुय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गर्व ना. मोग माणसुगीची शीम उतरना, आपलो आदाव सोडिना, राग दवरिना, वायट घेतला ते मनान बाळगिना. ओनीत पळोवन मोग खुशाल जायना, पूण सोत पळोवन खुशाल जाता. मोग सगळें भोगसूंक, सगळें सोत मांडूंक, सगळोच बरवसो दवरूंक, सगळें सोंसूंक तयार आसा. देवाचें उतर. देवाचे वर उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेसकाय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें, तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासता. रातचें पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती, आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. उद्गाराक उबी रावया. Solvespora, soy, soy, solvespora. Solvespora, soy, soy. Solvespora, soy, soy, solvespora. Solvespora, soy, soy. Que te vortei udar pon, amcia somia Jezuce. Ame gresau ce cadir, Apollo salutul pon. Solvespora, soy, soy, solvespora. Solvespora, soy, soy. Solvespora, soy, soy, solvespora. Solvespora, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाच्यानूच दोगा दोनयाची चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जोलतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वो एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें वो तुमचे कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्क्यो नाकात. जेवणा परोस जीव आनी न्हेसना परोस कूड व्हरती न्हय. अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात, तीं वोंपिनात.
लिवनात आनी कोडेय भरिनात. तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे वोन ओदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमचे आवक हात बोर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी नेसना विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. ती कोस्ट करिनात, ती सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सलोमाव लेगून सगळ्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको नेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात ते शेतांतलें थोंड ह्या जिन्सां देव न्हेसयता जाल्यार त्यावन कितलो ओदीक तुमकां तो नेटोवचो ना. उण्या बावडत्याच्या मनशानो, म्हणटच आमी कितें करतले, कितें पियेतले वो कितें न्हेसतले अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगळ्यांची वासपास करतात ओन बावडती. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूची गरज म्हूण तुमचो स्वर्गीचो बाप तर जाणूच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडून नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जे नोस्त आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, जायतीं वर्सां आदीं आमच्या गोंयच्या फांकी तियात्रिस्तान आल्फ्रेड रोजान एक कांतार म्हणलेलें, लायटनींग नोवेना. आनी त्या कांतारान तो सांगता, एक दीस खूंय एक बायल, एक अस्तरी एका पादविकाराशी गेली. पादविकार, हांवें कितलीं नोवेनां केलीं, कितलीं फेस्तां केलीं, देव म्हजें आयकोच ना. आतां एक कितें लायटनींग नोवेन आसा जाल्यार म्हाका शिकय. रोखडेंच तें देवा मुखार पावूंक आनी रोखडीच म्हाका देवा लागीं मागलेली वच मेळूंक. हालींच कोणा लागीं उलयतना म्हाका ताणीन कोलकाताची बागयोन तेरेजा, आमी तिका मादर तेरेजा म्हणून वळखतात, तिचे लागीं खंय एक लायटनींग नोवेन आसलें. आपणाक कितें मागूंक जाय जाल्यार ती सायबिणीक फुडें काडून 10 पावटी नोमान मरे म्हणटाली आनी तिणें मागलेलें तिका मेळटालें. आतां ही बागयोंत कितें मागता तें बरें मागता म्हणटच देव तिका दितालो. पूण दुसऱ्यांक आमकां आल्फ्रेड रोजा भाशेन आमी लायटनींग नोवेनां सोदता. कित्याक हांव तुमकां ह्यो खबरो आतां सांगतां? बाबा भयणीनो, आमी आतांच्या काळार सगळीं इन्स्टंट पोरजा जाल्यात. इन्स्टंट लोक, इन्स्टंट कॉफी, इन्स्टंट टी, इन्स्टंट फास्ट फूड, इन्स्टंट ट्रॅव्हल. रोखडोच आतां फोन लायलो अमेरिकाक वाचता, रोखडोच कोणाचो अमेरिकाक आसलेल्या मनशाक म्हाका हांगा दिश्टी पडटा. म्हणटच सगळें आमचें इन्स्टंट आनी म्हणटच आमचें जिवीतूय इन्स्टंट. मामी म्हाका दी, आतांच दिता बाय. ना म्हणलें गेट लॉस्ट, गो टू हेल, आय एम गोइंग टू कमीट सुइसायड. आयज आमी ह्या नोवेनांत हे 2 गूण गोराब्याचे
दोळ्या मुखार दवरता. ह्या दिसांनी दर एका दिसाक वेगवेगळे गूण आमच्या घोराब्यांचे आमी आपणावंक जाय, हाजेर आमी नियाळटाव. तर आयज आमी नियाळटाव सोंसणीकाय, पेशन्स आनी थीरपण, पर्सिवियरन्स. आमकां बागयोंत पावलू खोरीतकारांक बरोवन सांगता, मोग म्हणटा जेजून एक कायदो आमकां दिलो. सगळे कायदे देवाचे एकठांय करून आपल्या शिसांक शिकयतना जेजून म्हणलें, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. नव्यान आपल्या शिसांक सांगलें, एकूच कायदो तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. आनी बागयोंत पावलू हे आपले चिटीन ह्या मोगा विशीं सांगता. आमी आयकलां, नव्यान वाचता. मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय आनीक दया. मोग वाचता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना, गर्व ना. मोग मानसुगेची शीम उतरना, आपलो आदाव सोदिना, राग दवरिना, वायट घेतलां तें मनान बालगिना. ओनीत पळोवन मोग खुशाल जायना, पूण सोत पळोवन खुशाल जाता. दुसऱ्या उतरांनी जेजून देव इतलो जाणवायेन बरलोलो एकेच कायद्यान सगळी सुमूर्त आमकां शिकयली. जरी तर खरेपणीच आमी मोग आपणावंक सोदलो जाल्यार सगळे दुसरे गूण तातूंत मेळोन येतात. मोग आसा थंय, सोंसणीकाय आसा, दया आसा, बोगसणें आसा. फाल्यांच्या दिसाक आमी बोगसण्या विशीं नियाळटले. तर आमच्या घोराब्यांनी हे भाशेन ही सोंसणीकाय हाडूंक वावरुया. सोंसणीकाय कशी पडून आमी हाडटले. आमी आयच्या काळार हांवें सांगलां ते भाशेन इन्स्टंट म्हणटोच आमचें जिवीत एक उचांबळ कशें जालां. सगळो उगोत हें कितें करचें, तें कितें करचें, कितें हाडूंक जाय, कितें करूंक जाय, खंय वचूंक जाय, कितें करूंक जाय, हे भाशेन आमच्या जिवितांत सगळी बोबाड. सगळीं उलयतात, कोण आयकना. कोण सगळीं उलयतात, कोण कोणाचें समजना. आमकां दुसऱ्यांक आयकूंक वेळ ना, दुसऱ्यांक समजूंक वेळ ना. आमी दुसऱ्या लागीं बरे भाशेन भासाभास करूंक आमकां वेळ ना. आनी म्हणटोच आमी हे भाशेन तापलोलो फेर कसो सगळ्यां लागीं झगडटा, सगळ्यांचेर तिडता. आनीक आमकां जशें आमी चिंता तशें दुसऱ्यांनी चिंतचें, आमी चिंता तशें दुसऱ्यांनी करचें. मोग आमकां शिकयता की आमी दुसऱ्याक फावो तो मान दिवंक जाय. सगळ्यांचें आमचें चिंतप एकूच भाशेन जावंक जायना. वेगळीं वेगळीं मनशां आमी. घोडयेक म्हाका कितें बरें दिसता ताका तें बरें दिसना, ताका तें मानना, ताची मन दुसरे भाशेन. म्हाका धवो रंग आवडटा, म्हजे बायलेक तांबडो आवडटा, वो ग्रीन आवडटा. म्हाका आंबट बरें लागता, ताका गोड बरें लागता. आनी कितें हें घेवन आमी घरान केस्तांवां करतात. म्हणटोच आयज आमकां पयले सुवातेर हो गूण आमी आपणावंक, मोगान, सोंसणीकायेन एकामेकाक समजूंक. म्हाका सगळे पावटी दुसऱ्यांचे देफेत दिसतात, म्हाकाय देफेत आसात. दुसऱ्यांक बोटां दाखयतना म्हाकाय हांवें जशें म्हाका समजलोलो जाय, हांवें दुसऱ्यांकूय समजूंक जाय. आनी म्हणटोच ही कृपा आमकां देवा लागीं मागुया. आमी सोंसणीकायेन भरलेलीं मनशां जावं. दुसरे सुवातेर थीरपण, पर्सिवियरन्स. जेजू आमकां शिव वर्तमानांत सांगता, दोगां दोनयांची सेवा आमच्यांनी करूंक जायना. आमी देवाकूय मान दिवंक सोदतात आनी संवसाराच्यो वस्तू करूंक सोदतात. दोगांय मदें कोणाक पयलो जागो दिता हांव, देवाक आनी देवाचो वेळ. सगळे आमच्या जिवितांत देवाक मानता तें पयलें करूंक, आमच्या घोराब्यान फावो तो जागो देवाक दिवंक. आनी जेजू फुडें सांगता, कित्याक तुमचें जिवीत इतलें उचांबळ, कित्याक तुमकां दासती, कितें आमी खातेल्या, कितें आमी न्हेसतेल्या. जेजू म्हणटा, गरजेचें तें पळयात. जेवणावून जीव अदीक गरजेचो, न्हेसनावून कूड अदीक गरजेची. वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक पळयात, देव तांकां
सकाळी बरें तांकां फावो तें जेवण तांकां दिता. सुकणीं रानांत भोंवतात, शेतांत भोंवतात, तांकां खावंक मेवता. तोंड पळयात जेजू म्हणटा. ते तोंडाक बारीक बारीक आमी एकामेकाचो खरो मोग करूंक, मागण्यांत जिविताचे प्रश्न सुटावे करूंक, बागयोंत मान्यवंत पादाग्नेल आमकां जिविताची देख दिता. बेश्टी तिडली अशी न्हय. आपलो आवय बापूय कितें सांगता भुरग्यांनी समजूंक. आयज काल आमी जशें म्हणटा प्लीज, थँक यू. आमकां पाप साहेब थोडे वर्सां आदीं पाप साहेबान आपली चीट बरयल्ली, हातूंत आमकां हे गोराब्याचे गूण शिकयल्लेत. आमी ते नियाळ्ळ्यात, उगडास करता. आमी नव्यान प्लीज, थँक यू, हे गोराब्यांनी आय फॉरगिव मी, आय एम सॉरी, हे उतरां म्हणूंक शिकुया. न्हय गेट लॉस्ट, गो टू हेल, ही आमी रोखडीच म्हणटा. आयज नव्यान देवाची कृपा मागुया. शांत मनशां आमी जावंक, सोंसणिकायेन भरलेलीं, देवाचेर पाती येता तसलीं, थीरपणान आमचें जिवीत आमचें चलयतात तसलीं, आनी देवाचेर भावार्थ दवरून आसलेलीं मनशां आनी घोराबे आमचे करूंक देवाचो आदार मागुया. उबी रावया. देवा मुखार आतां आमच्यो गरजो घालुया आनी एक आमच्या पासत आनी किरीत भाशेन आमी मागता. मानेवंत पादाग्नेलाक आल्ताराचो मान मेळोवंक फावो कर म्हूण देवा लागीं प्रार्थुया. एक मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडारी आनी इगोर्जेच्या वांगड्या मदें उपरासलोल्या समाजाचे प्रोश्ट समजिकायेन समजून घेवंक आनी कश्टावतल्यांक बुजवून दिवंक, तशेंच दुर्बलांची आनी कोनिश्टायेन आसलोल्यांची उदरगत करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक कुडी मोनाची बरी भलायकी फावो जावंक, तांणी आपले पोरचेची ओदीक करून दुर्बलांची आनी सकल पडलोल्यांची उदरगत करूंक आनी केन्नाच दुडवांची आस दवरिना जावंक आनी सगळ्या मनशाकुलाक मोगान एक सारकेपणान वागोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. जेजून म्हटलां, कितेंय तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावाक करतात तें म्हाकाच करतात. हो देवीक उलो आमच्या काळजांनी भितर सरून आमी दुर्बलां सवें आमचो हुस्को दाखोवंक, तांची मोगान सेवा करूंक आमी पावच्याक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. गोरदार नासलोल्यां पासत, अनाथा, विधवा, कोनिश्टायेन आसलोल्यां पासत आनी कोण नासलोल्यां पासत आमी मागता. तांकां सगल्यांक एकेच व्हडली फामिलींतली खोशी मानून घेवंक आनी तांची सेवा करूंक आमी पावच्याक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. ह्या नोवेनाक आजीर जाल्ल्या आमा सोमेस्तांक मानियावंत आग्नेलाची विनवणी, देवाची कृपा फावो जावंक आनी संवसारान देवाचें राज विस्तारूंक आमी वावुरच्याक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. पाप सायबान रोमा शारांत बिस्माची परिशोध जाहीर केल्या. ताची तयारींत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसोल जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज
पोरगोटणेचो वावर ओदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बोलान यशस्वी जावंक म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, ही मागणी आमची तुजे मुखार दवरता. तांचे बरोबर मनांत आमच्या जोण एकल्याच्या मनांत काळजांत आसलेल्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरता. आयचे दिसाक सोंसणिकायेन भरलेलीं मनशां आमकां कोर. तुजे लागीं जायते आमी मागता, पूण आमकां तूं दितलोय म्हूण भावार्थ विस्वास दवरूंक, थीरपणी तुज्या सांगाताक आमी चलूंक आनी तुजेर विस्वास दवरून आमचें जिवीत सारूंक आमकां आदार दी. आनी आमी मागता मानेवंत पादाग्नेलाक आल्ताराचा मान मेळूंक गरजेची ती मिलाग्र आमकां फावो कर. आनी इग्रोज मातेच्या उक्ती परगोटणे वरवीं आमकां मान्यवंत आग्नेल आल्तारार सांत म्हूण मेळूंक फावो कर. हे आमी मागता तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवी. आमेन. So pulmon, dom sota solga, despore am chedana, eshmora, dushebunga, on mesrorak morgana, onashmorak morgana, on mesrorak morgana, onashmorak morgana, so mestani, beidolce, so mestani, beidolce, veidice, no tortuce, no vinga, moga baba, boktece, amce vopne, manonke, aisha desa, pormes morak morgana, pormes morak morgana, pormes morak morgana, pormes morak morgana, somestani, beidolce, somestani, beidolce. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मांडून घेवूं. मोगाल बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो सोमरोम आमी चलयता. ही आमची बेटोवणी प्रोत्सोन जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपोट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कुरपा दी. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया, ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय, जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका फाटयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली.
देखून देवदूतां आनी समेस्त भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Poet, 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 no paraxo sormes porta, surgane sonsar bohia, dujas voi pova, un sorghi tu caso isoi, un sorghi tu caso isoi, sorves morace, Novieta takasoi, solves porashi, novieta takasoi. O sorgituka zoi zoi, o sorgituka zoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणेन खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट गावून उच्चारुया. Sogna Gesù, ome hodo kata, ani hekasit le pieta, tekle pauti, du voi bovan Jesur, amen toje moror purgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनीक रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्म तुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमचे घोराबे मोगाचे घोराबे करूंक, आमच्या घोराब्यांनी एकामेकां मदें खरी सोंसणीकाय आसूंक आनी अदीक करून देवाचेर बाबार धरून तीरपणी आमचें जिवीत आमी सारूंक देवाची कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार खाकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्त प्रसाद शेवंक सोदता ती उपकार करून उबींच रावची. आमचे यादनीक ब्रादर सिस्टर तुमचेशी येतले आनी कुमन्याव शेवतकूच तुमी बसचें. आमकांय गोमतलें कोणूय चुकला जाल्यार. थंयच रावत पूण उबी रावत.
Moce bedocieta, moce bedocieta, nosso Deus é bom Jesus, nosso Deus é bom Jesus. O minha mocha caindo, o minha mocha caindo, puxa caindo laço, puxa caindo laço. Moce bedocieta, moce bedocieta, nosso Deus é bom Jesus, nosso Deus é bom Jesus. Canele moce caris, și dolut ca grantale, suche voce polopas, care sale da duše. Od mea moja caioncu, od mea moja caioncu, ușa caino lasu, ușa caino lasu. Moce bedocieta, moce bedocieta, nosso Deus é bom Jesus, nosso Deus é bom Jesus. एक गोडीभर आमी सगळीं आमचे दोळे बंद करुया. जेजूक आमी निकतोच शेवला आमच्या काळजांत जिवितांत मिसळ जाला. हेच जेजूक खोलायेंतान अनुभवताना आमचे खातीर जेजून सगळे कश्ट सोंसणिकायेन सोंसले. आपणाचे बापाचे कुशेक तीर रावलो. हेच गूण आमी आमच्या जिवितांत आमच्या गोरेब्यांत अनुभवुया. होच जेजू आमकां घोटाय आनी बळ. प्रार्थूया. कोणवाल्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. मानया मोंताग्नेल आमकां एक देवाचें वोट देणें. आमकां एक देवाचो सागर कसो. जें कितें आमी बाबार्थान मागता ताचे वरवीं देव आमकां दिताच. जायते जाणांनी ह्या दिसांनी जे उपकार तांकां मेळ्ळ्यात ते कळयल्यात. तुमकांय तर मेळ्ळ्यात जाल्यार आमच्या ऑफिसांत कळोवचें. हांगासर देवाक दिनवासून कोडीत करूंक लायता. रेनी कारांसलेंतान म्हजी भयण 7 म्हयने गोरबेस आसली तेन्ना तिका कोवीड जालें आनी सोबार कॉम्प्लिकेशन्स सुरू जालीं. तिच्या युटेरसांत लिक्वीड उणें जायत वेतालें. दोतोरान टेस्ट करतच सांगलें आवय कोवीड पॉझिटीव. पूण भुरग्याक कांयच आसर पडूंक ना. एक ओडचोण म्हणल्यारीच आवयचे पिसवेंत उदक उणें जायत वेता. लॉकडावन आसा आनी पिलार वचूंक जायना देखून फादराक फोन करून सांगलें उपकार करून म्हजे भयणी पासत मागात म्हूण. फादरान म्हाकाय सांगलें तुमी सगळीं बाबार्थान मान्यावंत आग्नेलाचें नोबेन सुरू करात. त्या दिसांतान आमी नोबेनाचें मागणें बाबार्थान सुरू केलें. एक व्हड उपकार कसो आमकां फावो जालो. आमी नोबेन सुरू केल्या उपरांत तिच्या युटेरसांत उदक चडूंक लागलें. आमी नोबेन चालूच दवरलें. आतां डिलिव्हरी बरे भाशेन जावंक आनी म्हजे भयणीकूय राख आनी सांबाळ म्हूण. भयणूय बरी जाली आनी डिलिव्हरीय बरी जाली देखून देवाक आमी दिनवासता आनी मागता मान्यावंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो जावं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे भयणी बाराबर आनी हे सोबार जे उपकार फावो जाल्यात
तुमचे बराबर आमी देवाक दिन वाचता. हें सगळें घडटा तुमच्या बाबार्थाक लागून. हेच बाबार्थान आनी खतखत्यान आमी ह्या दिसांनी आमची मागणी बराबर स्वर्गार उबारुया. बेगीनूच आमकां आमचो आनीक एक गोंयच्या धर्म प्रांताचो भाव मानिया बोंताग्नेल भोक्तीबोंत कसो पाचारूंक आनी उपरांत रोखडोच भाग्यवंत कसो आमकां तो सगळ्या शेगुणाचो नमुनो जावंक. तुमकां उपकार मेळ्ळे देखून तुमी दिन भासूंक आयल्यांत. कांय जाण तुमची मागणी घेवन आयल्यांत. हें सगळें मनान धरून बाबार्थान थीरपणान हे नोवेनाच्या मागण्यांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देबा, आमच्या सर्गेच्या बापा, आमचे सोडणे खातीर तुजी मांदाबोड दिनवाशी मनान आमी वळखता. आनी हेच खातीर तुज्या विंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानिया बोंताग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिया बोंताग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच सांता मानिया बोंताग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जे तुमी कितले त्रास कश्ट काडून हांगासर आयल्यांत. हीच तुमची गरज थीर ओकोण बाबार्थान ओगेपणान देवा मुखार दवरुया. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सरपट पडून सोडपोट पडून तुज्या पांयां सरशीं तुझ्या पांयां सरशी आमी मागता. आमी मागता. व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खोशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानिया बोंताग्नेलाक मानिया बोंताग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगर्जेचे इगर्जेचे उगड परगोट्यो देशी गोड परगणी उदेशी हे आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सुमया आमच्या सुमया क्रिस्ताचे नांवी क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आमेन. पिडेबोंतांचेर केरीत आशिर्वाद जी कोण हांगा आसात जाणें कोणें फोन करून सांगलां तांचे पासत मागात. सगळ्यांक तांकां आमच्या मनांत येवन हे मागण्यांत आमी भाग घेवया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ आनी काकुत्सार बापा, आमची अस्कोताय सोसूंक आनी आमची दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडेमोंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो केरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओथम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पुर्णताय, तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बरेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेरूच बाबार धरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी बाबा भयणीच्या एकपटान ती सदांकाल मोगान जिवन आनी संतोशान तुका वाखाणू. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सर्व पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Razón, pulcut narvolta, pulput rafas, gorgohora sarko, serma vaktacha, puskor lok moco, meskor tana, ashpor vohdeso, bapa predeja, magta tush porza. Baco yama somestanci asha alta harat saman Pavko hurdush boktan Padrak mela kamsha Priti bava Papa ha pritisha Magta ha dush porza
Bakoyama somestaci așa, alta haratsoman, favkortus Bogdan, padrak nella kamsha, pridi,